ते वेळार तरी भशेन जेन्ना आमी बॉटनिकल सोसायटी ऑफ गोवा हाचे वतीन आनी रुजाय सायबिणीची फिगर्स दोनूय मेळून घेरीत भशेन आनी एक फावटी ह्या वर्सा सगळे उमेदीन आमी हे फ्रेश फ्रुट्स कोंकण फ्रूट फेस्ट आमी करता. म्हाका खूब उमेद भोगता जेन्ना आमच्या स्टॅफी भयणीन लिजान आनी आमचो सर प्रगांतान हें मान्य केलें तेन्ना हांव तांचें खूब अभिनंदन आटयतां. कित्याक हें म्हाका दिसता हाचे उद्देशी जायते आमच्या लोकां मदें हे इनिशिएटीव आनी बरें फुलां ऑर्गेनीक खावपाची आनी ते भशेन शेतकामातूय करपाची ही उमेद वाडटली म्हण. हाचो हेतू एकूच की लोकां मदें आपल्या घरा भोंवतणी जो जागो आसा तातूंत कितें उत्पन्न करचें आनी तातूंतल्यान एके भशेन आपली भाजी पालो फुलां आपली उत्पन्न करची. आनीक एके भशेन आमची जमीन आसा आमची जी शेतां आसा आनी सरकाराच्यो स्किमी घेवन जाता तितलो उत्पन्न करून आमच्या लोकां मदें हीच आमचो आवंडो जावन आसा हें फेस्ट करपाक. आनी जायते लोकांनी येवन हातूंत वांटो घेवचो जो लोक करतात तांकांय बी एके भशेन मदत करून आनी जें कितें भलायकेक बरें. आयजूच हांव एडिटोरियल वाचतालो गोवन हाचो आनी ते म्हणटात तशे भशेन हे आर्टिफिशियल रायपनींग करतात आनी ताचे उद्देशी आयज आमी कितें खाता तें आमचेर भलायकेचेर वाड ताचो प्रभाव जाता. हातूंत आमीच रोवन आमचे कडेन आसा ते भशेन खावपाक आमी प्रयत्न करचो हेच आमचो ते भशेन आनी एक फावटी हांव आमचो भाव मिगेल ब्रागांजा आनी स्टेफी आनी लिजा हांकां आनी आमचे हेय भावाक हांव देव बरें करूं. So I welcome all of you all to the 19th edition of the Konkan Fruit Fest. It gives us great joy back again to be associated with the Our Lady of the Rosery Church in Navelim. Last year we had an excellent event and the amount of honey came out, the shades, the colors and the amount of people that came out from South Goa, we had got a very good response and that prompted us this year with Father's support to come back again to South Goa. And I welcome all of you all. It's the only plant show in full of Goa or a fruit show which is totally going to be organic, and our organization is a non-profitable organization. We all work for a passion and to keep Goa clean, green and to eat safe food. Thank you. Which will begin from 2nd, 3rd and 4th of May, and it will start from 10 a.m. to evening at 8 p.m. And in this particular 3-day event, we will have various stalls which will be coming up from various departments. We have the Goa College of Agriculture participating this year with us. We have the Forest Department who's going to be with us, and there will be other agricultural vendors who will be there, who will be selling their plants, different organic manures and fruits which will be for sale. Hope to see you all there for this 3 days event, and may this event be a fruitful one. Where is venue? Rosery Church. The venue will be Rosery High School ground, the event will be from 2nd, 3rd, 4th May on Rosery High School ground, Navelim.